काणयेचे नाव एक अप्रगटित काणी. बरयणार वल्ली कॉड्रस आजेकार. एक अप्रगटित काणी. सक्कड म्हजी कर्मा. संवसारांत बाकीचो लोक सोडदोड करून जियेनावे. हाकाच एकल्याक आदर्श चिंतपाचो भूत लागला. फकत आपल्या स्टडी टेबलाचेर बसून वाचता शिवाय सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत एक शब्द सयत उलयना. ताच्या मोतींत कितें आसा म्हूण हांवें कशें पारखुचें? वा ताका कशें सांगचें वा समजावचें? म्हजेपणी चड दीस गेल्यात आनी कितलो तेंप जीव आसतली म्हूण हांव नेना. बरें जालें, म्हजो पती ड्युटेर आसतना मेल्लो म्हणून म्हाका एक काम मेळ्ळें आनी आतां रिटायर जातच म्हयन्याक इल्लें पेन्शन मेळटा जाल्ल्यान कश्टार तरी दीस वतात. सांजेच्या काळोखांत हळतार घेट उक्ती करून भितर सरता आसतना गुरुदासाच्या कानाक हीं उतरां आयकलीं. आवयचे सदांचे रजार देखून तो कितेंच आवाज करिनासतना आपल्या कुडाक रिगलो. वय, पूत आयलो. आमी आनी एक पाटी उलोवया. वय, जायत. हांव समजयतां ताका. तिणें ल्हान ताळ्यांत सांगून फोनाचो रिसिवर दवरलो. तरी तीं उतरां गुरुदासाच्या कानांत पडनासतना गेलीं नात. वय रे, कितलो तेंप असो सुद्दां पोर जावन जियेतलोय. आवयचें उतर आयकून तरी मानून घे. तुका काम दिवंक साळयो पत्राचो संपादक शिलाम ओपला. देखून तूं वचून ताका मेळ आनी उलोवन ये. जेवाण हून करतना कुजनां तावन तिणें उलोवन आसतनाच गुरुदासाचें मोबायल रिंग जालें. मोबायल घेवन गुरुदास घरा भायर गेलो. हॅलो, सांग आनिंदू. ना, जावंक ना. हांव गेल्लों. काम करची छाती म्हाका आसा. पूण हांव गल्फाक कित्याक गेल्लों, कित्याक पाटी आयलो म्हणली सवालां विचारतना म्हज्यान फटी मारूंक जावंक ना, गुरुदास म्हणालो. हो, तर ह्या फावटी तुवें काम मेळचो अवकाश उगडायलोय. कांय व्हडना गुरुदास. मुखार कितें चिंतून आसाय? हांव तुजे तितलो प्रतिभावंत बरोवपी जाल्लो तर साहित्याक लक्ती जाल्लें एक काम सोदतां. पूण कितें करूं? आनिंदून मुखार इलें. साहित्य आनी बोजो. जिणी म्हळ्यार खावचें हागचें आनी न्हिदचें म्हूण चिंतपा लोकांक साहित्य कितें पडून गेलां आनिंदू? सोड. म्हाका एक मर्यादेचें काम मेळ्ळ्यार पुरो. हांव रांडाचे गल्लेक वचून कानीस मारी काडचें काम करूंक तयार आसां. गल्फांतलो पाटी येवन अडेज म्हयने जाले. आवयचें पुरपूर आयकून पुरो जालें. तिणें सांगचें सारकें, पूण म्हजीं तत्वां तिका समजनात, गुरुदास म्हणालो. तत्वां, सुत्रां, सराव माध्यमीक चिंतपां गुरुदास. प्राथमीक चिंतप हें. दीस काडूंक पोटाचो ग्रास जाय आनी तो ग्रास जोडूंक काम, आनिंदून सांगलें. माय आत्तां म्हणटाली साळयो पत्राचो संपादक शिलाम म्हाका काम दिता म्हणांकय. बेस्ट. तुका तिस्स लायन जोगती. साहित्यांत तुका वाट मेळटा तर तूं फाटीं पडलें नाका गुरुदास. आनिंदून गुरुदासाचीं उतरां मदेंच रावोवन उलयलो. तुका भोगता साळयो पत्रांत साहित्य आसा म्हूण? स्वता शिलाम एका तेंपार संपादकांक च्या करून दितलो. आनी 18 वर्सां टी बॉय जावन काम केलां म्हणल्यांक पत्रिकोद्यमाचो अनुभव म्हणटा. आनी तोंडाक आयिल्लें बरयल्लें, मोतीक आयिल्लें बरें छापता म्हणून ताचें पत्र साहित्यीक पत्र म्हणचें गी. गुरुदास, शांत, समधान. तुजें राजाव हांव ओंपतां. पूण लोक वाचता न्हय. ताका वर्गणीदार आसात न्हय. कोण फाटल्यान कितेंय उलोवं दी, पूण मुखल्यान ताका दुंपायतात न्हय. अखेरीक हें पत्रिकोद्यम जाल्यारय एका तराचें बिझनेस म्हणटना तूं पत्र आनी मट्ट कित्याक पळयताय? गुरुदास वगेच रावलो. तुका दुडवाची तुर्तान गरज आसा म्हणटलोय न्हय. हांवें सांगचें आयक. तुवें पोर बरयल्ली काणी तूं साळयो पत्राक ईमेलार धाड. ती बरी काणी. साळयो पत्रार साहित्यीक स्पर्धो आसा. कांय इनाम लाबत. पयलें तर तुका 5,000 मेळ्ळे म्हूण जालें. दुसरें तर 3 आनी तिसरें तर 1,000 तरी मेळटले. आनी कितलो तेंप म्हणसर आवयच्या पेन्शनान दीस काडटलोय. साहित्यीक स्पर्धो? हां, आनी एक तमासो.
कोणगी इनाम असं दुडू दिता देखून तोंड काम पडून स्पर्धेच्या वरणार नेमतात. साहित्याचे ताळमूळ कळीत नसताना तांकां जाय जाल्ल्यांक विसतात. वरयणार कितल्या वाचतात वा समजतात, पूण स्पर्ध मुळ्ळो डोंग चलता. उपरांत खंयच्याय मोतनातल्यांक विसतात आनी वरयणार खुद्द जावन केदींच पाळीनातले इशारे स्पर्धिकांक दितात. आनी संपादक वाग मारलो म्हणल्यार चिंतपान ते छापतात आनी आंगवण फारीक केल्या बरी करता शिवाय सर्तीक चिंतूंक तांकां नाका. गुरुदास, तितलोय काटोर जायनाका तूं, आनिंदून मोवाळायन सांगलें. काटोर न्हय आनिंदू, हांव प्रामाणीक जावन उलयतां. तूं म्हणटाय इनामाचे 1000 मेळटात, पूण 1000 दिवचे बदलाक विकून वचनासचे बूक इनाम जोडप्यांच्या हर्द्याक मारल्यार कितें करी येता? तुजें उतर वाजबीस. आसो, साळयो पत्राचें काम उगडाय नाका. प्लीज ती काणी शिलामाक धाड. ती वाचून तो तुका काणयांचो विभाग चलोवंक दिल्यार दीत. शिलामाक काणयो म्हळ्यार कितें म्हूण समजता म्हूण तुका बगता. प्लीज गुरुदास, आमी फाल्यां उलोवया. तुका विशय गरज आसा. आनिंदून फोन डिस्कनेक्ट केले. फोनार जाल्लें उलोवणें सगळें मान आयकलें म्हणून जेवणा मेजाचेर राखच्या तिच्या तोंडाचो चारो सांगतलो. कश्ट मिनतेन तुज्या बापायन गादे केल्ले, माड लायिल्ले. आतां गादे पणगिल पडल्यात. गळतलो ना जाला. माडाची गती पाड जाल्या. माडांच्या मुळांक घालतलो ना जाला. मार्गायांच्या आळांक हाडून मुळाक घालया तरी माडांनी जावचे बोंडे सोडू. बोंडला सयत हो मांकडाचो हिंड पिड्ड्यार करचो पळयतना पोट लासता पुता. काय नाही तर हे माड आनी गादे तरी पळोवन घे. तिने परत तेंच पोरणे रजार सुरू केले. गुरुदास कितेंच उलयलो ना. जेवणाची बशी उखलतना इतलेंच म्हळें. साळयो दफ्तराक फाल्यां वेता. आयकून आवयच्या तोंडार संतोशाच्यो हांसो उदेल्यो. राती न्हिदोंक वचे आदीं गुरुदासान बरोवन दवरली काणी शिलामाक ईमेलार धाडली. खंडीत घालतां, तूं कांत करनाका. तुज्या काणयांक केदाळ विशेष विन्यासाचें आर्ट घालतां. तूं फिकीर करनाका. तुजी ही काणी सयत सुपरहिट जायशें करता. शिलाम फोनाचेर व्हडल्या ताळ्यांत उलोवचें साळयो पत्राचें दफ्तर रिकतानाच गुरुदासाक आयकलें. कांय दोगां बायलां कंप्युटराचेर कितेंगी करून आसलीं. शिलामान म्हाका आपयलां. म्हजें नांव गुरुदास म्हणटच एकल्या बायलेन गुरुदासाक बसोंक सांगलें आनी इंटरकॉमांत शिलामाक खबर दिली. भितर परत मोबायल रिंग जालें. हॅलो, वय. आमचें इंडियाचें नेटवर्क पाड आसा. माफ कर. वय, तुमी गल्फाचो विशय सांगो काडा. म्हजो पुर्तो सहकार आसा. तो पेपरां विकता पळय, ताकाय सांगा बरोवंक. आनी आदल्या पोटी म्हाका पार्सेल हाडुल्लो ड्रायव्हर आसा पळय, ताकाय सांग बरोवंक. सगळीं बरोवन दी. आनी सगळ्यांनी भाशेची सेवा करीचे. आमी म्हातारीं जाल्यांव. आतां तरणाट्यांनी सेवा करीचे. बायलांनी सेवा करीचे. तुज्या बायलेक सांग कांय तरी बरोवंक. हांव परगडतां. शिलामाचें उलोवणें भायर आयकतना गुरुदासाच्या मोतीक समजलें हें गल्फाचें फोन कॉल. तो शांत बसून आसलो. थोडो वेळ उतरले उपरांत गुरुदासाक शिलामाच्या कॅबिना भितर आपोवन आयलें. नमस्कार शिलामा. गुरुदासान हात जोडून वंदन करतना शिलाम मेजाचेर पासलायिल्लीं पेपरां जमोवन देगेन दवरून गुरुदास माम ये बोस म्हणालो. शिलामा, हांव तुमच्या मुखार एक भुरगो. म्हाका माम म्हणा नाकात. एकल्याक मर्याद दिल्यार आमी ल्हान जायना गुरुदास माम. हांवें सगळ्यांक माम म्हणचें. पदरिकोत्या मात म्हाका इतलीं वर्सां जालीं तरी हांव सगळ्यांक मान दितां. तुमचें व्हडमन, पूण हांव ल्हान शिलामा. म्हाका तुमी आपयलां म्हूण मायन सांगलें. वय, ओ सांगल्या बरी तुवें ईमेलार धाडिल्ली ही काणी. म्हाका कंप्युटराचेर वाचूंक जायना देखून प्रिंट काडून वाचची. तुमी काणी वाचली की शिलामा? वयल्या बार पळयली. परगट करता भियेनाका. तुमी पयलें वाचा शिलामा. वाचता सायबा, पूण तुज्यो काणयो वाचपी समजनात. या काणयो अश्यो बरोवचें गी म्हणटात. आतां पळय फोन आयलें. तो इंटरनॅशनल साहिती. पटापट ताचे येदोळ 5 कादंबरी साळयो पत्राचेर परगटल्यो. आनी लोक आंगार पडोन म्हणल्यार बरें वाचता. कोणाच्या आंगार शिलामा? तुवें वाचल्यो त्यो कादंबरी? भिरंकूळ प्रतिकार, माठ नाड आनी सोरोप, कोळिंद्राच्या बिळांतलो हुंदीर, धोरणांतली सिगार,
आम्हाला आनी कामिनी म्हणल्यो 5 कादंबरी साळयो पत्राचेर छापल्यात. आतां बुकां रुपार सयत परगटून ये जाय म्हणटा तो. 5 बुकांक सयत स्पॉन्सर मेळ्ळ्यात खंय. ना शिलामा, हांवें वाचूंक नात. हांव तसल्यो काणयोच वाचिना. म्हाका कांयच जायनात. पूण त्यो बरयतल्यांक विचारा ते कितें आनी कितलें वाचतात म्हणून. तुजें आयकतना म्हाका तेंपा आदीं कुराड पात्राच्या दफ्तराक येवच्या कोस्ता मातसो उडास आयलो. तोय तुज्या बरेच उलयतालो. शिलामान जबाब दिली. कोस्तामाची बरी वळख आसली वे तुमकां शिलामा? गुरुदासान सवाल केलें. आनी कितें? कोस्ताम, सोजाम, पिरेराम, आल्वारिसाम सगळ्यांक हांव बरें करून वळखतां. म्हाकाय तांणी केदाळे सांगचें आसलें. शिलाची चाय कांय ताजमहलांत ती मेळची ना म्हणून. तशी वळख न्हय शिलामा. तांची बरपां वाचल्यांत वे तुमी. तूं कोक्के उलयनाका. आत्तां म्हाका फोन केल्लो सयत तुजे विशीं तेंच सांगतलो. तूं उलटा तकलेचो म्हणून. तो नामनेचो बिझनेसमॅन साहिती युरोप अमेरिका भोंवता आनी जायतें वाचता. तूं आजून तेंच बूक तान बेकारपण गरिबीचेर धर्म बलात्काराचेर बरयताय. तुवें तुज्यो काणयो बदली जाय. कसली बदलावण शिलामा? तितल्यार शिलामान आपल्या मेजाच्या ड्रावरांत आसचें एक पिंतूर गुरुदासाक दाखयलें. एक अर्दीस ताना दाखोवचे पुडपुडीत चेडूं तिच्या फाटल्यान एकलो फ्रेंच कार्ड आसून चुरूट ओडटा आनी तिच्या आनीक कुशींत एकलो कदेलाचेर पांयांचेर पांय दवरून हातांत एक ल्हान पिस्तूल घेवन बसलो. पळय, ह्या पिंतुराक जगती काणी बरय. लोक असलें कांयच करता. तांकां मसाला जाय. तुज्या बरी एकदम गंभीर वाचून लोक डिप्रेशनाक वचूंक आसा सायबा. माफ करा शिलामा, म्हाका असल्या पिंतुराचेर काणयो बरोवची शाती ना. काणये विशीं म्हजी समजण वेगळीच आसा. गुरुदास सुताळो बावलो. म्हळ्यार तुका आमच्याकी चड कळीत आसा म्हूण चिंताय की तूं? शिलामाच्या ताळ्यांत राग आसलो. ना शिलामा, हांव इतलो ल्हान म्हळ्यार हांवें जायतें शिकोंक आसा म्हूण म्हाका भोगता. गुरुदासाच्या ताळ्यांत विनंती आसली. तितल्यार शिलामाचो फोन रिंग जालो. हालो. ओ वय वय कळ्ळें. आरे गुर्दी पुरस्कार. आमच्या भाशेचो गर्द पुरस्कार. आनी कोण नेणा? खंडीत हांव छापतां. मुखल्या पानाचेर छापतां. जायत. देव बरें करूं. शिलामान रिसिवर सकयल दवरलो. गुर्दी पुरस्काराक तुजी अर्जी दी. थंय म्हजे मनीस आसात. तुका आपणी मेळाशें करता. शिलामाची उतरां आयकून गुरुदासाक तडवलें ना. शिलामा, तूं म्हाका तुकलायताय की ह्या परिक्षा करताय नेणा. गुर्दी पुरस्काराचें नांव आयकलां. पूण त्या पुरस्काराक अर्जी कित्याक दिवची? शिफारस कित्याक? जर तो पुरस्कार कामाक लाभता तर कामां पळोवंक तांकां दोळे नात, मोत ना? कित्याक अर्जी धाडून उपरांत एकल्या दोगां शिफारसाची गरज? आदीं एकल्यान कुरड्याक उखलून दाखयल्लें की. तशें हें कोणाचें साहित्य वाचतात? तूं विपरीत कोक्के सायबा. तांणी येदोळ साबारांक गुर्दी पुरस्कार दिला. तुकाय ती प्रतिभा आसा म्हणून हांवें सांगलें. तांकां पुरस्कार घेतल्यांची कतड ना, लायनच आसा की. शिलाम म्हणालो. माफ कर शिलामा, हांव खंयच्याय लायनीर ना. म्हज्या प्रतिभेक कोणाची शिफारस म्हाका नाका. हांव हांगा काम सोदून आयलां. गुरुदासान सीदा उलोवण्याची बुन्याद घाली. वय, काल तुज्या आवयन फोनाचेर सांगलें म्हाका तुका एक काम दिवंक. हांवें तेंत चिंतून आसलो. तुका कसलें काम जाय म्हूण तूं म्हाका सांगशी गी. शिलामान सवालांत जबाब दिली. शिलामा, म्हज्या वाचपा कुडांत कांय 150 बूक आसात. हांव जायतें वाचतां. आमकां पयलें वाचपी जावन आसचें बरोवपी जाय. काल्पनीक पोट्टू काणयो वाचून वचून मोतीक कुसोवन सोडलां. आनी ते तुमी आंगार पडटात म्हणटात न्हय, तो काल बदलला. तुमी आजून 30 वर्सां फाटीं आसात. संवसार मुखार पावला. साहित्य म्हळ्यार सामाजीक स्पंदन करचें जावन आसा जाय. समाजाच्या समस्याचेर उजवाड फांकोवचें जावन आसा जाय. हें चुरूट, तें पारीकपणू, ते उक्ते मम्मे आनी पिस्तूल नाड म्हणली पिंतीसपण सांडून समाजाच्या चिंतपाच्या बदलावणाचे विशीं तुमी चिंतात तर हांव साहित्यीक कोणसो सांबाळूंक तयार आसां. म्हाका पत्र चलोवंक जाय, बंद करूंक न्हय. तुजें चिंतप क्रांतिकारी. येदोळ जायते तुजे दिसले क्रांतिकारी आयले आनी नांव नासतना गेले. पूण आमकां लोकां मोगाळ साहित्य जाय. कोण तो तुमचो लोक? तुमी लेखचो लोक आतां ना शिलामा. आतांचो लोक, आतांचें येवजण तुमच्या मुखार पावला. तांच्या लागीं शिकप आसा, समजणी आसा. सत सांगचें तर
तुमच्या पत्राचेर बरयतल्या जायत्यांचेर तांकां भिरमत आनी तांच्या चिंतपांच्या लाचारपणाचेर दया आसा. पूण हेंच तुमी मुखारून वर्षात तर तुमीच तुमचो कोण तेलात म्हणून नक्की सांगता. पत्रिकोद्यमांत म्हाका तुज्या प्रायाची की 6.5 वर्सां जालीं. शिलाम रागान कोडलो. तीच समस्या. तुमकां वर्सां मात जाल्यांत अनुभव न्ही. बरें जालें, तुवें तोंडार सांगलें. आतां तुका सांगचें आयक. तुज्या आवयचें उतर आयकून हांवें तुका काम दिवचें मन केल्लें. पूण तूं आपणाक अमेरिकाचो प्रेसिडेंट म्हूण लेखताय तर तूं हांगासो निकळ. तुका वा तुज्या तसल्यांक हांगा काम ना. गुरुदास येदोळूच उठोन जाल्लो. हळतार साळयो पत्राच्या दफ्तरांतलो भायर येताना शिलामाचें मोबायल रिंग जावचें ताणें आयकलें. गेट उक्ती आवाज आयकून आवयन जन्नांतल्यान भायर तेडलें. गुरुदासा सवें आनी एकलो एक पोतें आनी जोग करची तकडी घेवन येवचें दिसलें. तो कोण पुता? तिणें गुरुदासाक मोवाळायन सवाल केलें. तो रद्देगार माय. म्हजे बूक आनी बरयिल्लीं पेपरां थोडीं आसात, व्हरूंक आयलो. कितें? तुजी बूक आनी तुवें बरयिल्लीं पेपरां विकताय? तिच्या तोंडार संतोशाच्यो हांसो उदेल्यो. वय, बाकीचीं पेपरां उलपायल्यार इल्लो गोबोर मेळटलो. माडांक मुळां घालूंक सुरवात करी येतलें. गुरुदासाचीं उतरां आयकून आपूण कांय सपनयता काय म्हणून तिणें तिचेत दोळे कशी लागली. रद्देवालो बूक जोखूंक आयतो जालो.